प्रितीच्या भावान भयणो, आयच्या सेवाधर्माचो विशय आमकां आपयता देवाची खुशी पाळोवंक, देवाची खुशी पाळोवन जेजूची भाव भयणी खुशी जिवंक आमकां आपयता. आनी आयची तिनूय वाचपां आमकां ह्या विशयाचेर आदार दितात. आनी पयल्या वाचपान आमी पळयत जाल्यार आमी आदाम आनी एवेची आमी काणी आयकल्या, जी पातकांत जेजू देवाक कालती रावंक फाटीं सरतात आनी ती आपली कूड लिपोवंक लागतात. ती एक पातकांत पडटा, ती सैतानाचें आयकून पातकांत पडटा आनी ती देवाक कडसून पयस वतात. मोगाच्या भावान भयणीनो, पातकांत रावप म्हणल्यार देवाक सुशिल्लीं पयस वचप. आनी देव जेन्ना तांकां मेळूंक येता तेन्ना देव आदामाक प्रश्न करता, तूं खंय आसा? आनी देव जाणा, बेसभर जाणा आदाम खंय आसलेलो तो. पूण देव ह्या प्रश्नांतल्यान आदामाक ताच्यो करण्यो आनी देवाक खुशिल्लो तो पयस गेला ताचेर नियाळ करूंक आपयता. जायते फावटी आमकांय देव आमच्या जिवितांत अशेंच करून येता आनी आमी फाटीं सरता. आयज ह्या पयल्या वचपांतल्यान आमी पळयता आनी आयच्या स्तोत्रांतूय आमी पळयना. आयचें स्तोत्र 129 स्तोत्रांतल्यान घेतलेलें आसा आनी तें म्हणटा, देवाचेर पयस गेल्या शिवाय आमी देवाक पाव म्हूण आपणाक पाव म्हूण मागूंक आज आपयता. म्हज्या भावा भयणो, जेन्ना आमी पातकांत पडटा तेन्ना आमी अदीक पातो करीत रावता. देवा मुखारूय आमी पातो करीत रावता. आनी आयज तें आमी पळयलां, जेन्ना आदाम आनी एव एकामेकाक गुन्यांवकार करूंक लागतात. आदाम एवेक गुन्यांवकार करता कित्याक तो पातकांत पडला म्हणून. आनी आयज जेजू आनी देव आमकां आपयता आपणाची खोशी करूंक. आयज स्तोत्रांकूय आमी आयकलां, आपणाची खोशी करून देवाक आमी मुखार घालूंक आज आपयता. आनी देवाची जिवितांत मोगाच्या भावान भयणो, देव आमकां सगळें दिता. देव आपल्याचे वाटेन येवंक, आपल्याच्या मार्गान वचूंक सगळें दिता. आनी जेन्ना आमी देवाच्या वाटेन चलता तेन्ना आमच्या जिवितांत आडखळ्यो आसताच. जेन्ना आमी देवाच्या वाटेन चलता आमच्या जिवितांत जायते प्रश्न उपजतात आनी आमच्या जिवितांत जायते दुमाळे येतात. जायते फावटी आमकां दिसता आमचेच वयर आमी जेन्ना नियाळ करता तेन्ना आमकां केन्ना केन्ना निराशेपण भोगता, केन्ना हांव सारकें करता वो ना तें. आनी हेच प्रश्नांतल्यान आमी पातकांत पडून रावतात. आनी आयज दुसऱ्या वाचपांतूय भाग्यवंत पावलो आमकां 116 ह्या स्तोत्रांतले वळी घेवन आमकां तो शिटकायता की आमी कितलेय पातकांत वा कितल्या दुमाळ्यांत वा कश्टांत वचून आमी देवाचेर विश्वास सोडूंक फावना. आनी हे स्तोत्रांतलें उदाहरण म्हणल्यार ते दाविदाचें उदाहरण दिता. तो दावीद जो आपल्या पातकांक लागून जायते दुमाळे ताणें सोंसले, पूण तरी आसतना ताणें देवाचेर भरवसो सोडूंक ना. आनी हेंच भाग्यवंत पावलोनी आपणाच्या जिवितांत अणभवलें. जेन्ना तो क्रिस्तांवांक दुमाळ येतालो, पूण जेन्ना जेजू ताच्या जिवितांत येता तोय जेजूचो फाटलाव जाता, जेजूचो खरो शीस जाता आनी जेजूचें सर्गीचें राज तो परगोडटा. आनी तेन्ना ताका जायते दुमाळे कोश येतात आनी हातूंतल्यानूच तो देवाचेर भरवसो दवरून ते मुखार चलता. देखून तो आपणाचेच जिविताचो अनुभव दुसऱ्यांक दिवन म्हणटा की देवाचेर आमी विश्वास दवरूंक फाटीं सरूंक सोदचें न्हय, पूण पवित्र आत्म्याच्या बळानूच आमी मुखार वचूंक आज तो आमकां आपयता. क्रिस्ती जिविताच्या मार्गार आमी सगळीं जेजूची भाव भयणां. आनी जेजूची भाव भयणां म्हणटकीर आयचो विशय आमकां आपयता, जेन्ना आमी देवाची खुशी करतात तेन्नाच आमी जेजूची भाव भयणां. आनी तें आयज आमकां शुभ वर्तमानांत जेजू दाखोवन दिता. जेजू एका घरांत येता आनी थंय शुभ वर्तमानांत अशेंय म्हणलेलें आसा की तो जेन्ना घरांत येता ताका इल्लो देखून वेळ मेळना विसव घेवंक वो जेवण करूंक. पूण जायतीं लोक ताचे सरशीं येतात कित्याक ती जाणात जेजू कडल्यान जायतें तांकां बरें शिकून मेळटली आनी जेजू तांकां जायतें पेखोवणी दितली म्हणून. आनी जेजू आपल्याची पर्वा करिनासतना ह्या एक बरो गोंडी कसो ह्या लोकांक तो देवाची खुशी लोकांक पावोवन देवाची खुशी तो करता.
आयज आमी शुभ वर्तमानांत 3 तरेचे लोक दिसती पडटात. पयलें म्हणल्यार ताची गोरची, जेजूची गोरची, जी जेजूक ताची मोत फिरल्या अशें मानून घेतात. दुसरें म्हणल्यार ते धर्मशास्त्री जे म्हणटात जेजूचेर देंवचार बसला आनी देंवचाराच्या नांवान तो दुसऱ्या देंवचारांक काडटा. आनी तिसरें म्हणल्यार ही लोक जी जेजूची शिकवण घेवंक आयल्यात ती. आमी थोडो भोव नियाळ करून पळोवया म्हज्या भावाच्या भावान भयणो, आमी ह्या तिनूय लोकां मदलीं खंयचीं लोकां काय. आमी दुसऱ्या आमच्या भावा भयण्यांक तांचेर बोगलांटां घालपाचीं मनशां वो तांकां धुमाळ दिवपाचीं मनशां, वो आमी आमचीच पातकांची दूख धरून आमी कालती जावन देवाची कुशी करतलीं मनशां जी हे लोकां भाशेन जी जेजूशी आयिल्ली पेकोवणी घेवंक शिकवण घेवंक तसलीं मनशां काय, होच नियाळ आमी करुया. आयच्या शिवर्तमाच्या निमाण्या वळींनी आमी पळयता जेन्ना जेजूक ताची आवय आनी भाव भयणी धाडून दितात, आपोवन धाडून दितात, तेन्ना जेजू एक प्रश्न करता, म्हजी भाव भयणी आनी म्हजी आवय कोण? आनी तो एके भाशेन आमकां सगल्यांकूय करता. आनी हातूंतल्यान तो आपल्या भाव भयण्याक आनी आवयक तो पयस करिना, पूण तो सांगूंक सोदता की जी कोण आपल्या देवा बापाची खोशी करतात तीच जावन आसा आपली भाव भयणी आनी आपली आवय. आनी आमी तें पळयलेलें आसा बायन मारयेच्या जिवितांतूय बी. तिणें देवाची आख्खी खुशी पाडली आनी तेंच तो सगल्यांक एक उदाहरण कशें दिता. आयज आमी जेजूची भाव भयणी जातलीं जाल्यार आमकां 2 वस्तू गरजेच्यो. त्यो म्हणल्यार पयलें म्हणल्यार आमी देवाचे शिश्य जावंक गरजेचे, जेजूचे शिश्य जावंक गरजेचे. आयज आमी पळयता की लोकांनी जेजूक गुरू कसो मानलेलो. आयज आमकां जेजू आपयता आपणाक तांचो गुरू करूंक, आमी जेजूचे खरे शिश्य जावंक. आनी दुसरें म्हणल्यार देवाची खोशी. आमी तर जेजूची भाव भयणी जातलीं जाल्यार देवाची खोशी करूंक आनी देवाचीच खोशी आमच्या जिवितांत पाळूंक आमकां आपयल्लीं आसात. मोगाच्या भावान भयणो, आयच्या ह्या वाचपाचेर नियाळ करतना आमी देवा लागीं हीच कृपा मागुया. आमी आमच्या जिवितांतल्यान तेन्ना कोण गरजेंत आसा त्या मनशांक पावून जेजू भाशेन दुसऱ्यांक आदार जावंक आनी दुसऱ्याक आदार करूनच जिवनाक आदार करूनच आमी देवाची खोशी पाळूंक हीच कृपा आमी ह्या मिसाचे भिडेंत मागुया. आनी जेन्ना आज आमी मागण्यांत बसता आसतना हेंच मागणें आमी आमच्या मागण्यांनी घेवया आनी आमच्या जिवितांत लावुया.